नमस्कार, हांव संध्या। आज हांव तुमचे बरोबर शेअर करपाचें आसा कॅबेजीचो एक एकदम युनीक ब्रेकफास्ट। गॅरंटी आसा की असलो युनीक ब्रेकफास्ट तुमी पयलीं केन्नाच ट्राय केलो नासतलो। तर तेजे खातीर हांगा हांवें एक कॅबेज घेतला, म्हाजो फ्रिजान आशिल्लो कॅबेज। तर तो कॅबेजीचो हांवें वयलीं पानां काडल्यांत, ल्हानूच आशिल्लो तो, म्हणजे पानां वयल्यान कळटलें पळय, पानां सुद्दां ल्हानूच आसात। ताजी न्ही हांव एक ब्रेकफास्ट करून दाखयतलें तुमकां। तर तेजे खातीर हांवें हांगा हीं पानां घेतल्यांत आनी पानांची न्ही फाटली देठ काडपाक जाय, कित्याक आमकां न्ही हीं पानां जीं आसा पळय न्ही ती रोल करपाक जाय, ती मोडची न्ही बी म्हणून तो देठ मातसो तो फाटलो मातसो हें घट आसता न्ही तें हांव आतां काडून घेतां। आतां हांवें ही पयलींच धुल्लीं पानां काडून वेवस्थीत धुवन करून आतां हांवें ताजी ते देठ काडल्यात। आनी भितरलो पळय जो आशिल्लो पळय न्ही कांदो कॅबेजीचो, तो हांवें अर्द आनी अर्द बारीक चिरून घेतला। हांव ताजीच भाजी करतलें। हांगा हांवें एक 2 तांबी सुमार उदक गरम करपाक दवरलां आनी तें उदक गरम मातशेंच आसतना आमी सगळीं हीं पानां न्ही त्या उदकाक घालया। आनी खतखतो येवपाक दिवया। पळय खतखतो आयलो आमचो, म्हणटरीत न्ही गरम उदकान घालून खतखतो काडलो म्हणटरीत न्ही एक 2च मिनटां काडप तो, चड न्ही। तर हीं न्ही पानां मोव जातलीं आनी आमकां जाय तो शेप दिवपाक मेळटलो। तेजे खातीर आमी हीं गरम उदकान घाल्या। नाजाल्यार अशें शेप दिवपाक मेळना, ती तुट्टा आशिल्ली न्ही। आनी म्हाजो तर तो कॅबेज मातसो जुनोचसो आशिल्लो, तो तर आनीक रोखडो तुट्टा आशिल्लो। पळय आतां एक 2 मिनटां जालीं म्हणटरी न्ही आमी हीं पानां आतां एक ताटान काडून घेवया। पळय आतां आमी हीं पानां थंड जावपाक दवरया एक सायडीन। आनी हांगा न्ही तेंच लोकणें हांवें तें उदक काडून साफ करून तेंच लोकणें घेतलां। तातूंत न्ही सरसुका तेल घेतलां हांवें एक 2 चमचे, आनी ही न्ही बडीशेप घातल्या 1 चमचो, टीस्पून ते म्हजे तीळ घाल्यात। आनी जिरें आनी एक जितें मिरसांग बारीक अशी चॉप केल्या आनी ती घाल्या। हें न्ही आमी आतां स्टफींग करतात। आनी एक कांदो मोठो आशिल्लो म्हजो, तेजे आमी अर्दच घालां। आनी ही आले लसणाची पेस्ट, हें सगळें बरें आमी आतां मिक्स करून घेवया। आनी अर्द टमाट, मोटी आशिल्ली म्हणून हांवें अर्द घातला। तेंय बी मातशें आतां आमी बरें सवते करया म्हणटा पळय न्ही तशें बरें परतून घेवप। इल्लेशें मीठ घालया। मीठ घालें म्हणटरीत बरें तें मीठ तांकां मसाल्याक तें लागतलें बरें वेवस्थीत अशें। मसालो न्ही बरो वेळ असो वेवस्थीत परतून घेवप। कित्याक हो मसालो कच्चो उरलो न्ही मागीर सगळी टेस्ट बिगडटा। म्हणून बरोच टायम काडूनच बरो मातसो 1-2-3 मिनटां मागीर परतून घेवप। आतां हळदीचो पिठो आनी हांगा न्ही हांवें पाव भाजीचो मसालो घेतला।
तेणे न्ही टेस्ट बरो वेगळोच येता. हें आतां हांव स्टफींग करता पळय न्ही ताका. आनी हांवें न्ही शिमला मिर्च बारीक चॉप करून दवरिल्ल्यो ते बी घेतला. आनी हो कॅबेजीचो बारीक चिरून घेतिल्लो तो बारीक अशें उरिल्ले पळय न्ही पानां काडून भितरलो तेजे हाफ घेतला. तें बी सगळें आतां वेवस्थीत परतून घेवप. एकदम इतली टेस्टी जाता ही रेसिपी, बेस्ट. म्हणजे मुद्दम तुमी करून पळयात. आमी कॅबेज म्हणलें की कॅबेज हाडलो, शिनलो, कांदो घातलो, टमाट घातलें, सय घातली, भाजी केली. तेचे व्यतिरिक्त चडशें तरी करपा वचनात. म्हणून आज हो एक ट्विस्ट हांव घेवन आयलां. आतां आमी मातशी वेळ तें धांपून दवरलें. शिजलें म्हणटकीर एक 2च मिनटां दवरिल्लें. आतां हांवें एक बटाट न्ही म्हजो फ्रिजानूच आशिल्लो तो बरो कुस्करला आनी तोच घेतला. तो बरो एकजीव करून आतां ह्या भाजयेक घेवया आमी. श्रावण सपत आयला, एकूच आठवडो उरला, पण तरी कित तरी अशें आतां इल्लेशें चमचमीत खायनशें दिसता. म्हणून तेजे खातीर हांवें ही आतां अशी डीश घेवन आयलां. हें बरें एकजीव करून घेतलां हांवें. हें आतां आमचें स्टफींग जाल्लें आसा. आतां आमी हें कुशीन काडून दवरया. हें पळय. आनी ह्या सायडीन न्ही एक बावल घेतला. त्या बावलान न्ही हांवें 1 कप बेसन पीठ घेतलां, म्हळ्यार चण्या पीठ, आनी 1 चमचो हळदी पिठो आनी 1 चमचो मीठ घेतलां. हें न्ही आमकां आतां हें बरें मिक्स करून घेवपा जाय. गांठी बिठी आसत जाल्यार ह्यो सगल्यो पयलींच मातशें हें करून घेवपा जाय. आनी आतां इल्लें इल्लें उदक घालून न्ही हेजें न्ही आमी आतां बॅटर तयार करून घेवया. एकदम घेवप ना, उदक एकदम घेवप ना, इल्लें इल्लें घेवप. पळय तुट्टात न्ही अशें वयर घालून वळून पयलें म्हणटकीर मातशें तुटलीं काय ना म्हणून परत इल्लेंशें उदक घालप. हेजी न्ही बरी अशी तार अशी येवपाक जाय. ही पळय अशी. हें आतां आमचें परफेक्ट आसा बॅटर. आतां न्ही आमी ती गरम उदकान घालून काडिल्लीं पानां आसा पळय न्ही, आतां पळय कितलीं मोव पडल्यात पळयात ती. हें पळय. हातून न्ही तें स्टफींग भरया. आमी ओदू भाजी केल्ली पळय न्ही ती भाजी हातून इल्ली इल्ली भरया. आनी हेजें न्ही बरें अशें आमी रोल करून घेवया. हाजे निमतान कितें कॅबेजी खाल्लो वता, कित्याक कॅबेजीची भाजी ल्हान भुरगीं बी खायनात. आनी कॅबेजी खाल्लो वता, बाकीची भाजी खाल्ली जाल्ल्यो सगळ्यो भितर सगळें हेल्दी आसा पळय. पळय अशी हे एक एक आमी रोल करून दवरया. हांव आनीक एक करून दाखयतां. म्हाजे कसो तो कॅबेज फ्रिजान आशिल्लो आनी तो न्ही
असो 2-3 दीस पयलींचो म्हणटरीत तेजी पानां ऑलरेडी आमी हें करपा खातीर हाडूंकूच नाशिल्लो तो, पूण म्हाका आज आयडिया आयली फ्रीजूय बी खाली करपाक जाय, श्रावण सोंपता ती, ताजे खातीर कितें कितें आशिल्लें पळय न्ही फ्रिजांत ताजे पासून हांवें ही आतां एक आयडिया तयार केली. हे पळय अशें करून हे आतां आमी सगळे बाकीचेय बी रोल तयार करून घेवया. हे पळय म्हाजी पानां तुटिल्लीं ती पसून हांवें सोडूं ना, तातूंत पसून हांवें भरून घेतलां स्टफ सगळें. कितें जाणां हें आतां आमी न्ही बॅटरान बुडयतलीं. हांगा हांवें ह्या सायडीन तेल ऑलरेडी तापोवपाक दवरलां एक पॅना भितर. आनी आतां तें तेल तापतकच न्ही आमी हे पळय ते रोल न्ही हे पळय हातून बुडोवया हे बॅटरान. सगळे वटच्यान सारकें अशें हें बेसन पीठ हें सगळें बॅटर ताका लागपाक जाय. आनी हें न्ही आमी आतां तेलान सोडया. हे पळय म्हणटकीर पानां मातशीं अशीं तुटलेलीं सुद्दां जाल्यार कोता येता, केन्ना तुमी बॅटरान बुडयतलीं न्ही मागीर तीं सगळीं भितर वतात. म्हणून हांव एक पान सोडूं ना, सगळें उदकांत घालून तातूंत सारकें स्टफ करून घेतलां. हे पळय आमी एक 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 करून सगळें घालया. हळूसार करपा जाय. बरें आतां परतून घेवया. तुमी ही न्ही रेसिपी मुद्दम करून पळयात. ही इतली म्हणजे आनी सॉसा बरोबर कित्याच्या बरोबर तुमी ती खावूं शकतात. इतली सुंदर लागली. हांवें जेन्ना पळय फस्ट टायम खाली पळय न्ही हांव सामकी एकदम अरे हितून कॅबेज आसा. आनी हांव कॅबेज म्हाका थायरॉयडाचो प्रॉब्लेम आसले कारणान आमी कॅबेज चडसो एवॉयड करतात. पूण ही कॅबेजीची भाजी म्हणजे कॅबेज घालून जें पळय कितें केलें पळय न्ही तें म्हाका अप्रतीम आवडलें. म्हणून हांवें भुरग्यां खातीर ही रेसिपी तुमचे बरोबर घेवन आयलां. आमचे आतां हे रोल तयार आसात. एक वेगळोच नाश्ता तुमचे मुखार आसा. हे पळय सुंदर. आतां आमी चीज घालून हो गार्निश करया. म्हाजी रेसिपी तुमकां आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक शेअर कॉमेंट करात आनीक कशी लागली ती म्हाका मुजरत कळयात. चलात तर परत मेळुया अशीच एक चमचमीत रुचकर रेसिपी घेवन आनी ट्विस्ट आशिल्ली. तो पर्यंत देव बरें करूं.